बागीवन पावलून कळीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यांत. आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. पूण सोरपान आपले नादबुद्दीन इवेक नाडली. तशेंच क्रिस्ताची सरळपणान भोक्ती करची आसा ती सोडून तुमची चिंतना पयस वयतीत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणेय येवन हांवें परगटूंक ना तसलो जेजू तुमकां परगटलो जाल्यार, वो तुमकां मेळ्ळा ताचे थावन वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार, वो तुमकां मेळ्ळा ताचे वोन वेगळें शुभ वर्तमान परगटलें जाल्यार, हें सगळें तुमी बरे खुशेन घेतात. असले आपूण मान धर्मदूत म्हूण समजतात, पूण ताचे वोन हांव कांय उण्या मोलाचो न्हय. हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जाणवाय म्हाका उणी ना. सगळ्या विशयांनी आनी तुमा सगळ्या हुजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिला. देवाचें शुभ वर्तमान फुकट तुमकां परगट करून तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोळ केला म्हूण घडयेक म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सभा कडसून फूल ना पाकळी घेवन तांकां हांवें दुर्बळ केल्यात. आनी तुमचे मदें गरजेक पर्यंत सांपडलेलो आसतना हांव कोणाकूच जोड जावंक ना. कित्याक मासेडोनियांतले आयले ते म्हज्या गरजांक पावले. कशेच भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचोच ना. म्हजे सोबे आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां. आख्यांत ही म्हजी वडवीक हांव उबोवंक दिवचो ना तें खरें. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना देखून हांव करता म्हूण देव जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा, तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दीन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. तांचेर संतोशतात तांणी ती नियाळची. सबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा, तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. मोमिवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाळ. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. सबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा, तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. आपूण करता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासनाच्या सासनाक थारायलोले. प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मानून हाडलोले. सबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा, तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. आपूण करता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासनाच्या सासनाक थारायलोले. प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मानून हाडलोले. सबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा,
तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. उद्गार. Sorvesporak, 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 देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणी दिला. आबा बापा म्हणून वोटल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sorvesporak, sorvesporak, मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदम जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पोरी उतरांचो बोबाट करूं नाकात. उतरांची चड बुडबुडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी. आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळड्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमचे चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिनात नाशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या मागणें शिंकोय म्हूण शीस मागतात तेन्ना जेजू तांकां आमचे बापा हें मागणें शिंकयता. हें मागणें इतलें संवयचें कशें जालां ताचेर भोर घालिनासतना कुड्डेपणांत तें उचारतात. आमचो देव मोगाळ, ताका आनी आमकां सोर करूंक जायना. तरूय तो आमकां आपल्या बापा म्हूण उलो मारूंक हें देणें फावो करता. तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटना देवाचो मोग आमी वळखूंक घेता आनी तो पुरगोटूंक वावुरता. तो मोगाळ देखून आमच्या ओतम्याचो तशेंच कुडीचो गिरास दी म्हूण मागता. तो पवित्र आनी मोगाळ देखून आमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षितात तश्यो आमच्योय बोगोस आनी आमकां सगळ्या वायटांतली राख म्हूण मागता. आयचे पयले वाचपांत भाग्यवंत पावलो कोरिंतांच्या पवित्र सोबेचे आनी तांचे कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक आनी पुर्जेक वायट शिकवणेचे गुलामपणांतली राखूंक वावुरता. तर देवाक आमी मानुलोलीं जावंक आमच्या जिवितांत आनी मागण्यांत देवाचो मोग आनी पवित्रपण थीरपणी सांबाळूंक गरज. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या मागण्यांत आनी जिणेंत मोग आनी पवित्रपण थिरायेन सांबाळूंक वावुरया.